नमस्कार. नवे वर्साची तुमकां सगळ्यांक परिपिता. नवे वर्सा उमेदीचे नवे ल्हार तुमचे जिणेंत निर्माण जावं. तुमचे जिणेक आनीक इल्लें बरें कितें घडूं. तुमचे जिणेंत खूब बरें घडूं. तुमकां आनीक खोशयेची पाखां तुमकां मेळों. आनीक तुमचे जिणेंत नवो परजळ निर्माण जावं. तेच भशेन भौशीक पातळीचेर आमचें गोंय फकत तुमी वैयक्तीक न्ही, गोंयचेंय चिंतपाची आज वेळ आयला. गोंय हें कशें फुडें वतलें, गोंयचो विकास हो स्वयंपोशक कसो जातलो आनी तुमचो तातूंत हातभार कसो लागतलो. लक्षात घेयात, सरकार कितें करतलें किंवा ते कितें करतले हे हाजी वाट पळोवपाची आज गरज ना. तुमी जायात सरकार, कारण तुमी एक बरे नागरीक. तुमी फकत मतदान करून तुमचें काम सोंपना. तुमी आनीक कितें कॉन्ट्रिब्यूट गोंया खातीर कितें करतले. तुमकां गोंयचो मोग आसा हें तुमच्या वावरांतल्यान दिसूनी, तुमच्या कार्यातल्यान तें मुखार येवनी. नागरिकत्वाच्या तत्वाक पाळो दियात. तुमकां खोशाल भरीत नवें वर्स आवडेता. आमचें सुपुल्लें गोंय, आमचें माणकुलें गोंय आनीक बरें कशें जातलें. आमच्या गोंयचो परजळीत फुडार आमी कशें घडयतले हाचो विचार करपाची वेळ आयल्या. तुमी विचार करात आनी तुमी बरे नागरीक, जापसालदार नागरीक जाय. तुमकां नव्या वर्साच्यो काळजा सावन शुभेच्छा.